खंयच्याय मंत्र्याचेर जर चार्जशीट आसत तर ताणें मंत्रिमंडळांतल्यान राजिनामो दिवपाची गरज आसा। त्या खातीर मंत्री माविन गुदिन्होन राजिनामो दिवचो। जेन्ना काँग्रेस पक्ष सत्तेर आशिल्लो तेन्ना दयानंद नार्वेकरांचेर घातिल्ल्या चार्जशिटाक लागून तांणी मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्लो। अशीच देख आतां भाजपान घालून दिवपाक जाय म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मनोहर पर्रीकर जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्ले ताणें एक मल्टी क्रोर स्कॅमाची केस, पावर स्कॅमाची केस तेन्नाचे पावर मिनिस्टर माविन गुदिन्हो हांचेर घातलेली। तेजे नंतर त्या केसीच्या ट्रायल जावची न्ही म्हणून ते मॅटर अप टू सुप्रीम कोर्ट गेले। सुप्रीम कोर्टान नंतर डायरेक्टिव्ह दिले की तेजे ट्रायल स्टार्ट जावचे म्हणून। त्या केसीचे आता ट्रायल सुरू जाल्ली आसा आनीक काँग्रेस पार्टीक मागता की माविन गुदिन्हो हो मंत्री म्हणून थंय आसप ह्या ट्रायलीच्या फ्री एंड फेअर ट्रायल जी जावपाक जाय तातूंत आडखळी हाडपाक शकता, तातूंत आडखळी येवपाकूय शकता। कारण हेजो कंप्लेनंट जो आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री आनीक जो एक्यूज आसा तो एक मिनिस्टर। सो एकूच कॅबिनेटाक चीफ मिनिस्टर जो कंप्लेनंट आनीक एक्यूज एकूच मंत्रिमंडळांत आसता। सो हाचेर न्याय मेळपाक शकना कारण हे मनोहर पर्रीकरान आपल्या एंटायर पॉलिटिकल करियराक एक हायप दिवपाक ह्या केसीचो खूब उपयोग केल्लो आनी मनोहर पर्रीकरान स्वताच ही केस ताणें फायल केली। सो काँग्रेस पार्टी डिमांड करता की ह्या केस काबार जायसर माविन गुदिन्हो हो मंत्रिमंडळान ताचो आस्पाव आसपाक शकना। सरकारान आनी मनोहर पर्रीकरान जो कंप्लेनंट आसा ह्या केसीचो ताणें एक तर तेजे कडल्यान रेजिग्नेशन घेवचें नाजाल्यार ताका सॅक करचो। ही काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंगली डिमांड करता।